गोवा डेरीची आयची परिस्थिती मातशी म्हणूंक जाता आमी नाजूक आसा त्या कारणान खंय तरी ही संस्था वयर सरची आनी खंय तरी हाजें बरें जावचें अशें शेतकऱ्यांक कित्याक नाजाल्यार गोंयच्या शेतकऱ्यांक खूब त्रास जातले जे दूदकार स्पेशली आसा तांकां खूब त्रास जातले जर संस्था ही खंय सारकी चल्ली ना जाल्यार ही संस्था आयज अशी कित्याक आसा हाका जबाबदार कोण हाका कोणूच जबाबदार ना विरोधक ना कॉम्पिटिटर ना सरकार ही जबाबदार आसा ती जबाबदार आमच्याच कारणा खातीर जाले आनी आमचेच कोण जे पयलीं आशिल्ले चेअरमॅन किंवा डायरेक्टर तांच्याच कारणा खातीर कारण कितें म्हणजे की जवळ हे जितल्यांचेर एलिगेशन्स आसा तांची प्रायमरी संस्था जी 173 सोसायटीज आसा प्रायमरी सोसायटीज आसा तातूंत जवळ जवळ एक 160 सोसायटी ज्यो एक्टीव आसा तातूंत त्यांची बॅलन्स शीट्स पळयत जाल्यार सगळ्यांनी प्रॉफिट केल्लो सगळ्यांनी आनी म्हाका ताचे निवडून हांगा येता बोर्डार येता तेन्ना थंय तांच्या संस्थेक प्रॉफिट जाता आनी हांगा पावतकच तांचे कडेन लॉस कशें जाता म्हणजे दोन गोश्टी हातून आसा एक दे आर नॉट कम्पेटेबल ऑर ते डेरी संस्था आमची खरीच लॉसान आसा पळोवंक गेल्यार थंय जर ते प्रॉफिट करता प्रायमरी संस्था आनी हांगा लॉस हाजो अर्थ दे आर नॉट केपेबल अशें न्ही दे हॅव केपेबिलिटी आनी हांगा पावतकच गोवा डेरी लॉसान अशें जायना कित्याक डेलिबरेटली कोण तरी हातून हें करता म्हणजे स्वताचो स्वार्थ कोण येता स्वताचो स्वार्थ जेन्ना प्रामुख्याने फुडें दवरतात तेन्नाच हो प्रॉब्लेम क्रिएट जाता आनी अशी करून ही डेरी आमची येदी व्हडली डेरी आसा 150 crores क्रॉस टर्न ओवराची ही अशी परिस्थिती जाल्या